समेस्त गोंयकारांक तिळगूळ खावन मकर संक्रांतीचो दीस बरो वयचो। हांव गौरीश परबामणकर तुमकां परबीं भेटयता। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मायनिंग कंपन्यांनी पयलींच्या कामगारांक घेवचे कामार मुखेलमंत्र्यांचें आवाहन। ई पावणी घेतिल्ल्या 4 कंपन्यांक मुखेलमंत्र्यान दिले खणी सुरू करपा खातीर लेटर ऑफ इंटेंट। म्हादय वांटोवपा खातीर राजकीय मतभेद कुशीक दवरून गोंयकारांनी एकठांय येवचे काँग्रेसीन केलें आवाहन। वाळपय सयत रॅली काडून काँग्रेसीन केली म्हादयाच्या उदकाची पुजा। गोंयच्या चित्रकारांनी म्हादय वाचोवपा खातीर म्हादयच्या उदकान केले आगळे वेगळे अशें अभियान। जांकां म्हादय विशीं कांयच कळना तेच करतात सरकारा आड आंदोलनां। मुखेलमंत्र्यांची विरोधकां सयत पर्यावरण कार्यकर्त्यांचेर लेगीत टिका। वाळपय नगरपालिका राज्यांतली आदर्श नगरपालिका करपाची दवरल्या मोख। वाळपय उबारतले बऱ्यान बरी भौशीक सुविधा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचें आश्वासन। आनी आदिवासी संघटनेन आयोजीत केल्ल्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक केप्यां उमेदीन सुरवात। लोकांची गर्दी। आयज दुसरो दीस आदिवासी समाजाच्या पारंपारीक कलेक वाग दिवप महोत्सवाचो मुखेल हेत। आनी आतां खबरो विस्तारांत। ज्या मायनिंग कंपन्यांनी खणीची पावणी घेतल्या त्या कंपनींनी मायनिंग सुरू करतकच थळाव्या कामगारांक कामार घेवपाचें प्राधान्य दिवचें आनी चडांत चड कामगारांचो आस्पाव करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मायनिंग कंपन्यांक दिलां। मायनिंग ब्लॉकाच्या लिलावाची बोली करपाक यशस्वी थारिल्ल्या 4 मायनिंग कंपनीक इंटेंट पत्रां दिवपाच्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। सांखळे रवींद्र भवनात आयतारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वेदांता, साळगांवकर, बांदेकर आनी फोमेंतो कंपनीक इंटेंट पत्रां दिली। ज्यांच्यांनी आतांच लेटरां घेतली तांकां रिक्वेस्ट करता। म्हाजी सरकार म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा, ज्या मायनीन जे कामाक आशिल्ले म्हजे कामगार भाव आसतले, ज्या ज्या जाग्यार ज्या पोस्टाचेर ते काम करताले ते आज बेकार आसा। कदाचित फाटली 3, 4, 8, 10 वर्सां म्हणजे ते भुकेले आसात। कदाचित ते दुसरे कडेन कामाक वयतले आसतले, पण तांकां आपल्या गांवांत काम मेळपाक जाय। त्या खातीर तुमी एकटोय तेजेर अन्याय करचे ना हाजी हांव खात्री आनी गवाय तांकां दिता। आनी आमी बी लक्षांत घेवपाक जाय, आमकां आंदोलनां करपाची ना, आमकां झगडी करपाची ना, आमकां समापचरान तेंच्या कडेन मिटोवन घेवन आमी सगळ्यांनी म्हणजे आत्ताच्या घडीक मायनिंग सुरू जाता आसतना सगळे वांगडात लागचे ना। आमकां खात्री आसा की वांगडात आमी म्हणटाले की 500 लोक तांकां वांगडा लागचे ना। कदाचित सुरवातीक तांकां 50 लोक लागतले, मागीर 100 लोक लागतले, बट जशी एक्टिविटी सुरू जाता फर्स्ट प्रिफरन्स ज्या जाग्यार कामाक आसलो जी एक्टिविटी सुरू जाता ताका प्रिफरन्स दिवन कंपनींनी कंपल्सरी तांकां घेवचे ही आमचो रिक्वेस्ट आसतलो आनी निश्चित रित्या ते घेतले हाजी खात्री बाळगिता। म्हादय वांटोवपा खातीर आपूण कितले गंभीर आसात हे दाखोवपाचो यत्न आतां सगळेच राजकीय पक्ष करपाक लागल्या। फाल्यां सांखळेत जावपी म्हादय बचाव संस्थेच्या पयलीं आज काँग्रेसीन वाळपय हांगासर म्हादय बचाव रॅली काडली। वाळपय येवपी म्हादयाच्या उदका मेरेन काडिल्ल्या ह्या रॅलीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हाजिरी लायत म्हादया खातीर लोकांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन केलें। वाळपयचें उदक आनी म्हादयचें उदक जंय वाळपय पावता थंय त्या उदकाची पुजा काँग्रेसीन केली। ह्या वेळार गोंया खातीर म्हादय अस्तित्व कायम उरचें अशें गाराणें लेगीत गांवकारांनी घातलें। आमची म्हादय आमकां जाय अश्यो घोशणा दीत काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी म्हादयचें उदक पिवन म्हादय वांटोवपाचो सोपूत घेतलो। काँग्रेसीन काडिल्ल्या ह्या रॅलीत प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरा सयत आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो।
पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून आज आमी सगळे गोंयकार म्हणून एक जावपाची आज गरज आहा. हे पॉलिटिकल हांगा काँग्रेस पक्षाचो प्रोटेस्ट म्हणून न्ही, आज आमी उलो मारतात समेस्त गोंयकारांक की म्हादय जर वाचयतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून सगळे एक जावपा जाय. आनी हांव ते सगळे बीजेपीच्या लोकांकूय उलो मारता, कित्याक ही म्हादय जी आसा ही फाल्यां उदक जर तर बंद जालें जाल्यार सगळ्यांक इफेक्ट जातले. ते मागीर बीजेपीचो आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचो किंवा काँग्रेसीचो म्हूण न्ही, गोंयकार म्हूण आमी फाल्यां मरतले. सो हांव सगळे गोंयकारांक इन्क्लुडींग ते बीजेपीचे कोण वर्करां तांकां उलो मारता की जो एक मुवमेंट सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा मुवमेंट जो एक अम्ब्रेला प्लॅटफॉर्मान आयला तातूंत आमी सगळे एक जावया आनी ही म्हादय आमची वाचोवपाचो प्रयत्न करया. Our enemy is the one who is robbing us of mother. आणि तुमकां खबर आसा, when a mother dies, what we feel in our family. So that is what आमी अपील करतात लोकांक. Whether you are in north, south, east or west, please come forward. Please come and save Mother. You will remember, we are all searching for the Saraswati river. Where is that river? कितले रिसर्च करतात, कितले सर्वे करतात पळोवपाक. One day, we don't want in history, we don't want in poems, don't want in storybooks. की Mother एक आशिल्ली म्हणून. वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा ह्या पंगडान गुळेली 70 वाठारांत वांगडा येवन म्हादय विशीं आपलो मोग चित्रांतल्यान प्रगट केलो. ह्या पंगडान भुरग्यां सावन जाणटे चित्रकार मेरेन आस्पाव आशिल्लो. गुळेली 70 वाठारांत जंय म्हादयचें उदक पावता त्या उदका लागीं ह्या चित्रकारांची एक बारीकशी अशी चळवळ जाली. चित्रकार केन्ना हातीन आर्मां बीन अशें घेवन येवचे नात, पूण म्हादयचेर जाल्लो अन्याय आपल्या चित्रांतल्यान तेंच्यांनी प्रगटायलो. आमची म्हादय आमकां उरपान मेळपाना ती मेळपानात, पूण गोंयचो सगळो सैम सगळी संस्कृती कल्चर नश्ट ना पयस जातली. हें जावचें न्ही जाल्यार आजूच आमी उठपाक जाय. आनी म्हणून आमी जागृत कलाकार जे क्रिएटीव पर्सन सृजनशील लोक ते आज शांतपणान उठले. आमकां शस्त्र हातान धरपाक कळटा, पूण आमी शस्त्र तसली मारपाक तसली दिवपाना. तुका पिस्तॉल नाका, आर्म नाका. गांधीजी सारको दांडो घेतले वाट दाखोवपाक लोकांक. आमीच आतां सगळे तळागाळांतले लोक फुडें सरपाक जाय आनी म्हादय वाडपाक जाय आनी गोंयचो सायम आमकां सगळ्यांक वाचोवपाक जाय. ह्या खातीर आमच्या सगळ्या कलाकारांनी सगळे सहभाग घेवपाक जाय. नाट्य जावं, संगीत जावं, ड्रामा जावं, कोण आसा तितल्यांनी फुडें सरपाक जाय आनी आमची म्हादय आमकां जाय आनी आमची म्हादय आमची आवय आमकां वाचोवपाक जाय. जेंकां म्हादय विशीं कांयच खबर ना ते पणजे रावन आंदोलनां करता अशी टिका मुखेलमंत्र्यान केली. ज्या प्रमाण मायनींग आनी मोपा विमानतळा आडची लढाय सरकार जिखला, त्याच प्रमाण म्हादय वाचोवपाक सरकार निश्चितूच यशस्वी थारतले असो ठाम विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. सांखळे एके कार्यावळींत ते उलयताले. फॉर म्हादई आणि आज हांव परत एकदा सांगता, म्हादईची लढाई तर सगळ्यात जुनी लढाई आसा, जाका 30 वर्सां आज पुराय जायत आसा. फाटल्या 30 वर्सांक कर्नाटक, गोंय आणि महाराष्ट्र हांच्या मदीं लढाय खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. लिगली आसा, टॅक्निकली आसा, पॉलिटिकली आसा. थोड्या जाणां खातीर तो राजकारणाचो विशय आसतलो, कारण तांकां फक्त आत्ताची म्हादयची याद जाल्या. तुमी फाटल्या दिसांनी काडून पळयात, बाब विशांत थंय आसा. हांव आमदार आसा म्हणून न्ही, हांव आमदार आसच्याय पयलीं इन द इयर ऑफ 1998 म्हादईच्या आंदोलनान आसा. आनी मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे जेंकां म्हादईतलो एमूय खबर ना आनी म्हादय खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता हेंय खबर ना, ते आज म्हादईचेर पणजे बसून भाशणां करतात आनी म्हाका सांगतात शाणपणां. म्हणून
म्हाका निश्चितरित्या खात्री आसा ज्या पद्दतीत आमी लिगली फायट करता, ज्या पद्दतीत आमी टेक्निकली टॅकल करता आनी ज्या पद्दतीत म्हणजे आमचे लर्नेड एजी हांगासर आसात आनी ज्या पद्दतीत मुद्दे म्हणजे आमी खंयचोच विशय आमी सुप्रीम कोर्टात, माधे ट्रिब्युनलान आनी बाकीचे कडेन जे ऑब्जेक्शन्स तांकां हाडपाचे हें सोडूंक ना आनी निश्चितरित्या जेन्ना 2 विजय आमचे जाले, परत एकदा सांगता, मायनिंगाच्या बाबतींतूय आमी जिखले आणि मोपाच्या बाबतींतूय जिखले, माधईचे बाबतींत आमी जिखतले, इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाच्या म्हादय विशींच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय रद्द करपाक केंद्र सरकार हस्तक्षेप करपाची शक्यताय ना अशें म्हादय विशींचो अभ्यासक राजेंद्र केरकरान म्हटलां. मुखेलमंत्र्यान शिष्टमंडळा सयत जरी हे विशीं केंद्रीय गृहमंत्र्याची भेट घेतली आसली तरी लेगीत कर्नाटकांत कांय दिसांनी येवपी वेंचणुके नदरे मुखार दवरून गृहमंत्री हातूंत लक्ष घालीत अशें आपणाक दिसना अशें केरकराचें म्हणणें आसा. ते खातीर म्हादय विशींचो लढो सर्वोच्च न्यायालयातूच लढचो पडटलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलां. एकंदर कर्नाटकाचो त्यांच्या मंत्र्यांचो आविर्भाव पळयल्यार अशें दिसता की ते आतां ह्याच 1-2 म्हयन्यान उरलेलें काम जें आसा तें पुराय करपाचो यत्न करताले, पूण तांकां त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान 2017 जो निर्णय दिल्लो आसा तो बंधनकारक आसा. डीपीआर जो आसा तो म्हाका दिसना की केंद्र सरकार तो भितर हस्तक्षेप करून आपूण फाटी घेताले अशें, कारण डीपीआर जो आसा तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो कर्नाटकान सादर केल्लो आसा आणि ही एक प्रक्रिया आसा आणि त्या प्रक्रियेक म्हाका दिसना की केंद्र सरकार भितर आपूण तो फाटी घेताले. मुख्यमंत्री थंय आपले शिष्टमंडळ घेवन गेल्लो, पूण गृहमंत्री आसता तो गृहमंत्री ह्या संदर्भात जो निर्णय आसा तो निर्णय दिवपाक कसो शकतालो, कारण गृहमंत्री आसता ताका सगळ्या राज्यांचे लोकांचे विचार आयकचे पडटा आणि जेन्ना शिष्टमंडळ येता त्या शिष्टमंडळा कडेन ते चर्चा करता, पूण म्हाका दिसना ह्या चर्चेंतल्यान कितें तरी साध्य जातालें अशें. एक मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भात भेट घेवन गोंयची भावना थंय व्यक्त केल्ली आसतली, पूण कशें आसा की सद्या कर्नाटकान विधानसभा वेंचणुको आसा आणि त्या कार्या खातीर जो केंद्रान सत्तेर पक्ष आसा तो थंय जास्तीत जास्त जागा मेळोवपाचो यत्न करीत आसा आणि त्या म्हाका दिसना की ह्या भेटींतल्यान कितें तरी साध्य जातालें आनी डीपीआर फाटी घेतालो अशें. फुडल्या कांय वर्सां भितून वाळपय नगरपालिका राज्यांतली आदर्श नगरपालिका करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेन दिलां. येवपी काळांत वाळपय नगरपालिकेच्या उदरगती खातीर वट्ट 60 कोटींचो निधी केंद्र सरकारा कडल्यान आयिल्लो आसा. हातूंत गार्डन, नवे रस्ते हांची कामां केल्ली वयतली. तशेंच अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाच्या वतीन वेगवेगळी कामां हातांत घेतले अशें विश्वजीत राणेन म्हटलां. सुमार 3 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो वाळपय नगरपालिकेच्या मैदानाचें शेनवारा उक्तावण केल्या उपरांत विश्वजीत राणे उलयतालो. म्हणजे जे कितें सरकार कडल्यान आमी करूं शकता, आतांच आमचे डायरेक्टर दाखयताले की नवे देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक वेगळे तरेचे विचार आहा, जे खंय आमी वेलनेस सेंटर म्हणजे लोकांचे आरोग्य वेगळे तरेन लक्ष दवरपाक आमी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक म्हाका दिसता टोटली 104 कोटी कितें तरी येतले. पयले आमी जे येतले एक होंडा घालतले आमी आणि ह्या तरेचे ते हे आसतले म्हणजे वेलनेस सेंटर जे आमी वाळपय हांगा कदंबा बस स्टँड कडेन नाल्यार हांगा खंय तरी जे खंय आमचे म्युनिसिपालिटी कडेन जमीन आहा काय आमी घालूं शकता. ह्या तरेचे आमी सेंटर्स आमी तयार करतले जे खंय लोक वचूं शकता. वेगवेगळे विशयाचेर तुमी थंय वचून कन्सल्टेशन करून घेवं शकता. हे बरो विचार करून प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या क्षेत्रांत ह्यो तरेचे गोष्टी आमी उपलब्ध करून आमी दितले. सेन्सस टाउन्सांत आमी ते उपलब्ध करून दितले. ह्या तरेन आमकां विचार करून फुडें वचूंक जाय. भुरग्यांक लागीं दवरून भुरग्यांक जे कितें मनान आहा, लोकांचे जे कितें आयज चलपाक बी सोय आहा, आमची महिला बी सगळी चलता. जेन्ना तुमकां खबर आसतली की जेन्ना ब्युटिफिकेशन जावंक नाशिल्लें तेन्ना चलपाक बी जागो नाशिल्लो, रस्तो एकदम बारीक आशिल्लो. आयज आमची महिला बी सांजचे चलतात, रस्त्यार वचून ते वॉकिंगाक वयता, इतर कांय गोष्टी. पण त्याच बरोबर त्या ग्राउंडार बी ते म्हशीच्या मळाच्या एरियार बी आमी वॉकिंग ट्रॅक बी करपाचो आमचो प्रयत्न. म्हणजे योग्य तरेचे एक बऱ्यापैकी एक मॉडल अशें आमी तयार करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. भाशण दिवपाक खूब आहा, पूण कितें आहा की कामां जावन दी एक एक करून आमी कार्यक्रमाक एक एक गोष्टी आमी सांगूं शकता आमच्या लोकांक. पूण त्याच बरोबर आमी बी जे अर्बन डेव्हलपमेंट जेन्ना आमचे आयले, अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमी अर्बन फंड आहा बाकी कडेन बी आमी मोडटा.
वास्को बी मोडटा, सगळीकडे मोडटा, पूण त्याच बरोबर आमी आमचो मतदारसंघ आमी हेजेर चडांत चड आमचो लक्ष आसा आनी आमच्या लोकां खातीर, भुरग्यां खातीर जे कितें तुमकां दिसता की जे म्हापश्यां, म्हाका तरी दिसता की जे आमी प्लॅन केल्या, म्हाका दिसना की म्हापश्यां बी त्या तरेची फेसिलिटी आसतली, पणजे बी त्या तरेची फेसिलिटी आसतली, कारण आमी जे तरेचे कन्सल्टंट नेमल्या त्या कन्सल्टंटच्या माध्यमांतल्यान आमी वाळपय एक आदर्श अशें म्युनिसिपल क्षेत्र आमी करूं शकता. आदिवासी संघटनेत केप्यां आयोजीत केल्ल्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक पयल्या दिसा लोकांचो बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळो. आयतारा ह्या महोत्सवाचो दुसरो दीस उक्तावण सुवाळ्याक सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय, केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, केपेंची नगराध्यक्ष सुचिता शिरवायकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हांगा वेगवेगळ्या सर्तीचें आयोजन केल्लें, तशेंच पारंपारीक गोंयच्या जेवणाची स्टॉलां लेगीत ह्या महोत्सवांत लायिल्ली. ट्रायबल फेस्टिवलांत आदिवासी समाजाक एकठां हाडून तांच्या पारंपारीक कलेक वाव दिवप होच ह्या महोत्सवाचो एक मुखेल हेतू आसा अशें म्हणून सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायान आपले उलोवप केले. सांजेच्या वेळार आदिवासी संघटना केपें हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक आयज आमी सुरवात करतात. म्हणजे आमचे कॅथलीक भाव एक दोन तरेचे ट्रायबल आसता, एक हिंदू कम्युनिटी ट्रायबल्स अँड कॅथलीक कम्युनिटी ट्रायबल्स. स्पेशली वी सी हियर all Catholic community tribals, they came together, formed the Adivasi tribal Sangatna, and they every year for last 11 years ते हो ट्रायबल फेस्टिवल हाडटात आनी हातूंत भितर एक्झिबीट करतात तांचे टॅलंट आसतले, तांचे जे पयलीं सावन करीत आयिल्ले पारंपारीक खेळ आसतले, पारंपारीक गितां आसतलीं, पारंपारीक म्युजीक आसतलें, तांचे स्किल्स हातूंत भितर आसतले, सान्न करपाक, मल्ल करपाक किंवा जे अशें आमचे दळपाचे, फोव करपाचे जे आमी परंपरेन करीत आयिल्ले ताचें प्रदर्शन आनी तें दायज आमकां सांबाळून दवरपा खातीर ह्या पिळगे कडच्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन ट्रान्सफर करपाचो हो प्रोसेस आसा. आनी म्हाका दिसता की आयज तांचे सगळे लोककला, लोक परंपरा, आमची ट्रेडिशन्स ती प्रिजर्व करपा खातीर, प्रोटेक्ट करपा खातीर एक अत्यंत म्हत्वाचो असो आदिवासी संघटना केपें हांणी प्रयत्न केल्लो आसा. हांव तांकां परबीं दिता, शुभेच्छा दिता. म्हाका दिसता ह्या वर्साक गेल्या त्या वर्साक चड प्रमाणान बरें जालां, म्हणजे सेटअप बरें आहा. म्हाका चड स्टॉलां जाय, काम आमगेले डिफरंट आमगे ओरिजिनल ट्रेडिशनल जे स्वीट्स आहाय तेवूय आहाय भरपूर हांवें खायलाय, टेस्ट केलाय. आनी म्हाका दिसता ही परंपरा बाब आमगेले आदिवासी संघटना केपें तेंगे कमिटीन प्रेसिडेंटान तेगे बाब आदोगाद जॉनान आनी तेगे सगळे प्रेसिडेंट बाब पॉप हेमी हे सांबाळून लायक ट्रेडिशन. आनी म्हाका दिसता आजच्या काळार हे वस्तू मेळपाक आज भरपूर मुश्कील जालें. आनी जेन्ना हे संघटना म्हाका दिसता अशें करून हे ट्रेडिशन आमगे सांबाळून दवरता तेन्ना आमचे सो पॉलिटिशियन व्हडले आमदारान कोणेय जावं सरपंच सगल्यांनी हें सांबाळून दवरपाक भरपूर गरज आहा. आनी हे सांबाळ जाल्यार आमगे मुखावेल पिळगी म्हाका दिसता हे कितें आमगेलें ओल्ड ट्रेडिशन गोंयकारपण गांवकारपण कितें आहा तें म्हाका दिसता दिश्टी पडटलें. अदरवायज हे स्लो डेथ हें काबार जाता. सो आज कितें जालां, आज बायल वेस्टर्न कल्चर येयला आनी सगळे आमगे गांवचे भुरगे वेस्टर्न सगळे करपाक शिकले. केलें म्हूण हितून प्रॉब्लम ना, बट तें नीज मूळ गोंयकारपण कितें आहा आमगेलें पयलीं जस्ट आमगेलें जनरेशन केस शिकून चोडे केस ट्रेडिशन करतालें हें तरी म्हाका दिसता सांबाळपाक भरपूर गरज आहा. हांव एक परबीं दिता की हें ट्रेडिशन सांबाळून दवरताय म्हूण आनी एशेंच व्हरचें. आनी एज अ MLA हांव सदां हेंचे बरो आसतलो, हे संघटना बरो सिंगा न्हू आख्या गोंयांत जेन्ना गोंयकारपण सांबाळटा तेन्ना आमी सदांच आमगे ट्रेडिशन लोकां बरो आसतलें. ती 2 वर्सां ही जाली आसा म्हळ्यार हांव पळयतां आनी फाटलीं 11 वर्सां आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. त्या पयलीं आमी आमची संस्था रजिस्टर केली, समूह लोकांनी एकठांय जावन म्हळ्यार आमचो जॉन, आमचो बेन्नाद, म्हजे सारके सगळे
एक विचाराचे मनीस एकठांय जावन आमी हें घडोवन हाडपाचो यत्न केलो. कारण इतलेंच, आमच्या समाजा खातीर ज्यो कितें स्किमी आसा, ज्यो तांकां अडचणी आसा, त्यो सरकारा कडच्यान कशे तरेन मेळोवन घेवप वो ते स्किमीचो फायदो आमचे मेरेन पावना, तो फायदो मेळपा खातीर आमी सरकाराच्या दारांत वचून एकठांय जावन तो घेता. जो मेरेन संघटना म्हूण आसना तो मेरेन सरकाराक जो उलो मारता तो सरकाराच्या कानारय पडना. म्हणून आमी हे संघटने मार्फत हो वावर करतात. आनी फाटलीं 10 वर्सां हो वावर करता आसतना आमी लोक उत्सव करताले, तातूंत भितर फुगडी, लोकनाच, वेगवेगळे गेमी हे प्रकार आमी दाखयताले आनी आयजूय चालू आसा ते. आनी हे जो स्टॉल्स आसा ते पयलीं आमी लोकांक हे मानधन आमचे मार्फत दिवन करताले. पणजेच्या डॉन बॉस्को शाळेत पांयांक सूत घुसपल्ल्या कारणात आयतारा कितलींशींच वरां एक कबूतर झाडार शिरकून आशिल्लें. थंयच्यान पासार जावप्यांची नजर तांचेर पडटकीच मजती खातीर तांच्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. ह्या दळाच्या जवानांनी बेगोबेग सुवातेचेर धांव घेवन झाडार शिरकल्ल्या कबुतराची सुटका केली. संक्रांतीच्या दिसा खुबशे लोक पतंग उडयतात. ह्या पतंगाच्या सुताकूच लागून ह्या कबुतराचो पाय शिरकाल्लो आसूं येता अशें कांय लोकांचें म्हणणें आशिल्लें. पौष म्हयन्यांतलो एक म्हत्वाचो सण म्हटल्यार मकर संक्रांती. गोंय तशेंच महाराष्ट्रात जशे लोक मकर संक्रांत मनयतात तसोच आमचो पुराय भारत देश लेगीत हो सण मनयता. पूण ह्या सणाची प्रथा आनी नांवां मात वेगळी आसता. पुराय गोंयांत मकर संक्रांतीक सवाशीण बायलां एकमेकांकडे वचून कपलाक लावन तशेंच भेटवस्तू भेटोवन हळदी कुकूम करतात. त्याच प्रकार पुराय भारतांत लेगीत हो मकर संक्रांतीचो सण असो वेगळ्या नांवांनी आनी वेगळ्या प्रथेनी मनयलो वता. जशें की गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत आमी मकर संक्रांत म्हणटात तशेंच गुजरातात उत्तरायण म्हणून हो सण मनयतात. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड हांगासर हो सण लोहरी म्हणून मनयतात. जम्मू काश्मीरांत हाका शिशूर संक्रांत अशें लेगीत म्हणटात. उत्तर प्रदेशात खिचरी, आसाम आनी भारतांतल्या उत्तर उदेंत वाठारांतले लोक बिहू म्हणून हो सण मनयतात. अस्तंत बंगालात पौष संक्रांत म्हणून हो सण मनयतात जाल्यार दक्षिण राज्यांनी पोंगल म्हणून हो सण साजरो केलो वता. एकाच दिसा पुराय देश वेगवेगळ्या गांवांनी आनी प्रथेनी हो सण मनयता. हातूनच आमच्या देशाची संस्कृताय आनी देशाचें एक वेगळें अशें खाशेलपण दिसून येता. तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला म्हणीत साखळीच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई सांजगिरी मेमोरियल प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्यांनी एकमेकांक कपलाक लावन तिळगुळ दिवन गोडसाणीन भरिल्ली मकर संक्रांतीची सगळ्यांक गोड गोड परबी दिली. गोंयांत संस्कृतीक आनी संक्रांतीक सवाशीण बायलो चणे, तिळगुळ, तिळाचे लाडू, नाल्ल वा नाल्लाचे वळे, मातयेची रंगीत बुडकुली आनी हेर वस्तू वाडटात. ताका वायन म्हणटात. ह्या भारतीय सणाची भुरग्यांक वळख जावची, एके तरेचो अनुभव तांकां मेळचो म्हणून हो खासा उपक्रम सांखळेच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई सांजगिरी मेमोरियल प्रायमरी स्कुलान घडोवन हाडिल्लो. मकर संक्रांतीच्या निमतान हेर राज्यांनी पतंग उडोवपाचो महोत्सव जाता आनी ह्या महोत्सवाक लोक व्हडा संख्येन वांटेकार जातात. गोंयांत लेगीत कांय कडेन हो पतंगाचो महोत्सव जाता, पूण भायर जितली ह्या पतंगाक मागणी आसता तितली गोंयांत ना. मिरामार दर्यावेळेर एक बायल 2 तरेचे पतंग विकपाक घेवन बशिल्ली. हे एक कपड्याचे पतंग आशिल्ले आनी हेचें मोल 400 रुपया एक पतंग अशें आशिल्लें. गोंयांत मकर संक्रांतीक पतंग उडोवपाची तशी प्रथा नाशिल्ल्यान हे पतंग विकपी बायलेक फावो तशें गिरायक येवंक नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें.
ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बरडीन अश्योच आनी अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.